प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुची 5वी चीट 1 ते 20 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आविसोर 5 देवाचार बसलेल्या मनशाक जेजू बरो कोत्ता. ते दर्याचे पेले तोडीक जेराजेनाच्या मुळकांत पावले आनी जेजू ओड्यांतलो भायर सरतोच मेळो आदमो बसलोलो एक मनीस समाधी मदलो भायर सरोन रोखडोच ताका मेळूंक आयलो. ताणें समाधी मदें आपले बिराड केल्ले आनी सांकल्यांनी लेगून कोणाच्यान ताका बांदूंक जायनासलें, कित्याक सोबार पावटी ताका कोड्यांनी आनी सांकल्यांनी बांदलोलो. पूण ताणें सांकल्यो तोडल्यो आनी कोडे मोडून उडयले. कोणाच्यान ताका दमावंक जायनासलें. सगळे वेळार दिसाचो तसो रातचो तो समाधी मदें आनी दोंगराचेर आसतालो आनी उयेली मारून आपणाकूच फातरांनी गावे कोत्तालो. पयसतान जेजूक पळयोवन तो धांवून आयलो, ताच्या मुखार सरपटलो आनी व्हडल्यान बोब मारून ताणें म्हणलें, जेजू भोव व्हडते देवाच्या पुता, म्हजे कडेन तुका कसलें काम आसा? देवाच्यान तुजे लागीं हात जोडून मागता, म्हाका दोगडाय नाका. कित्याक जेजू ताका म्हणटालो, मेळ्या आत्म्या ह्या मनशा वेलो भायर सोर. आनी जेजून ताका विचारलें, तुजें नांव कितें? आनी ताणें ताका जाप दिली, म्हजें नांव लॉस्कोर, कित्याक आमी खूब जाण. आनी आपणाक मुल्का भायर घालिनाका म्हूण ताणें ताचे कडेन लाल येवन मागलें. थंय दोंगरा लागीं दुकराचो एक व्हड हिंड चडटालो आनी देंवचार ताचे लागीं अशें मागूंक लागले, आमकां त्या दुकरांनी धाड, तांचे भितर आमकां रिगून दी. जेजून तांकां रोजा दिली आनी ते मेळे आत्मे भायर सरून दुकरांनी रिगले. आनी सुमार 2000 दुकरांचो तो आख्खो हिंड खोडशा वेल्यान दर्यांत शेवटलो आनी बुडून मेलो. तांचे राखणे पळून गेले आनी नगरांत आनी खेडे गांवांनी तांणी ही खबर कळीत केली आनी लोक कितें जालां तें पळोवंक आयलो. आनी जेजू सोरशी येवन देंवचार कोश्टायतालो तो मनीस मुणगे जाचेर लॉस्कोर बसलोलें तोच आंगावळी न्हेसून आनी तकलेन सारको जाल्लो थंय बसला तो पळोवन ती भियेलीं. जाणी देंवचार बसलेल्याक कितें घडलें आनी दुकरा विशीं कितें जालें तें देखलेलें तांणी हेरांक सांगलें. तेन्ना तो लोक आपल्या मुल्कांतलो भायर सरून वच म्हूण जेजू कडेन मागूंक लागलो. आनी तो ओड्यार चडटाना देंवचार बसलोलो तो मनीस आपणाक ताच्या सांगाता रावंक दी म्हूण मागूंक लागलो. पूण जेजून दिलें ना आनी ताका सांगलें, तुज्या घरा आनी तुज्या लोकांशी वच आनी सर्वेस्परान तुजे खातीर केद्यो व्हडल्यो वस्तू केल्यो आनी कशी ताणें तुजी दया केली ती तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणा खातीर केद्यो व्हडल्यो कोन्यो केल्यो त्यो 10 नगरांच्या मुल्कांत परगटूंक लागलो आनी सगळीं अजाप जालीं. प्रितीच्या बाबणीनो, आयच्या शिवर्तमानांत आमी आयकता की जेजू आपल्या शिसांबरी व्हड्यान वलोतोडी गेलो आनी थिंचोर त्या मनशाक एका मनशाक तो थिंचोर पळयता, ताजे भितर देंवचार आसा आनी ताका त्या देंवचारांतली ताका सुटका दिता. आनी सुटका दिल्या उपरांत तो मनीस एकदम खोशी जाता आनी जेजूक म्हणटा, जेजू हांव तुजो पाटलावदार जातलो आनी तुजे बरी येतलो. आनी जेजू ताका म्हणटा, तूं म्हजे बरी येनाका, तूं फकत वच आनी जें देवान तुका केलां, जी सुटका दिल्या, जें तुका देवाचो मोग मेवला आतां ह्या सुटका वरवीं, हो सगलो मोग जो तुका मेवला तो सगल्यांक परगट कर आनी सगल्यांक सांग देवान तुका कितें बरें केलां तें. आनी भाव भयणीनो, ह्या मनशाक इतले त्रास जाताले की तो एका जाग्यार आसलो दोंगरार की ताका इतले देंवचार बसले, 2 वर्सां देंवचार बसलेले की ताका कोणूय आदार करपाक पावो नासलो. पूण जेजून ताका तिचो देंवचारांतली सुटका दिली आनी सुटका दिल्या उपरांत ताका ताणें सांगलें, तूं वच आनी सगल्यांक बरी खबर दी, देवान तुका कितें केलां तें. आनी भाव भयणीनो, हो मनीस कितें करता, तो वेता आनी 10 नगरांनी परगट कोत्ता जेजून कितें केलें तें. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमचीच आमकां देवान कितें बरें केलां तें दुसऱ्यांक सांगता तेन्ना कितें जाता, लोकांचो बावार्थ वाडटा
आमी जें शिवर्तमान सांगता, समजा लुकाचें, मातुआचें, जुवाचें आनी माकूचें, जेन्ना हें शिवर्तमान शिकता वय लोकांक सुजमणी मेवता, पूण जेन्ना आमीच आमचोच जो आमकां कितें भोगलां तें कितें आमकां बरें जालां तें आमी दुसऱ्यांक पावोंक सोदता देवाच्या उतरां वरवीं, तेन्ना लोकांचो भावार्थ वाडटा. कित्याक लोक म्हणटा ताका बरें केलां जाल्यार म्हाकाय देव कोत्तलो, आनी देखून आमचो भावार्थ, लोकांचो भावार्थ वाडत वता जेन्ना आमी बरी खबर दुसऱ्यांक सांगता. भाव भयणीनो, एक एकल्याक आमच्या जिवितान कांय तरी देवान आमकां बरें केलां, देवान आमचो आदार केला, आमकां काकूट दिल्या, ताच्या उतरां वरवीं ताणें आमकां ही सुटका दिल्या. पूण आमी खरेंच ही बरी खबर दुसऱ्यांक सांगल्या? कितें वायट जालें, कोण मेलो, कोणाक कोवीड जालें, कोणाक व्हायरस जालें, कोणाक कॅन्सर जालो, आमी सदांच दुसऱ्यांक सांगता की हाका जालें तें, ताका जालें तें, हें वायट जालां, न्यूजपेपराचेर जालां, टीव्हीचेर कितें आयकता. पूण खरेंच आमी बरी खबर दिवपाक आमी फुडें सरता. जेन्ना सद्दां आमी उठ्ठा तेन्ना जेन्ना आमी आमचें तोंड उक्तें करता, खरेंच आमी देवाक आर्गां दिता, वाखाण दिता की आमकां नवो दीस दिला म्हणून. आमी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी कोणाक कितें खबर सांगता, कसली खबर सांगता, वारो कितलो सुटलो, आयज कितली गरमी जाली, आयज कितली थंडी जाली, हांगा कितें जालें, थंय कितें जालें, जें घडलां तें आमच्यान कांय करूंक जायना. घडलां तें घडलां, पूण जें देवान आमच्या जिवितान केलां, खरेंच आमकां देवाच्या उतरान आमकां सुटका मेवला, आमकां तें जैत मेवलां. ही बरी खबर आमी जेन्ना दुसऱ्यांक सांगता, खरेंच लोकांचो भावार्थ वाडटा आनी तांचो संबंद जेजूशी घट जायत वता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता, आमी ह्या मनशा भाशेन ज्या मनशाक सुटका मेवली, त्या 2000 जेजून तांकां सुटका दिली, आमी जी भावार्थ दवरता, आमी वचूंक जाय आनी दुसऱ्यांक आदार करूंक जाय, जेजूच्या नांवान तांकां सुटका दिवंक जाय. आनी जेन्ना आमी तांकां सुटका दिता, खरें तांकां बरी खबर सांगता जेजूची, तेन्ना तांचो भावार्थ वाडटलो, ती दुसऱ्यांक सांगतली बरी खबर, आनी आमी आमचे भाशेन जी आमी कॉमेंट्स करता ती बरी खबर ही सगळ्या जाग्या कडेन पावतली जेजूची, आनी आमकां सगळ्यांक जेजूचो संबंद आमकां साल्वासांव मेवतले. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता, फकत इतलेंच आमच्या मनान दवरुया, हें जें उतर आमी आमच्या काळजान आसा, हें जी जैत आमकां जेजून दिलां, हें जी बरी खबर आमकां सांगल्या, हें जें बरें बरें आमकां देवान आमच्या जिवितान केलां, ही बरी खबर आमी दुसऱ्यांक सांगपाक आमी वावरुया, दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक आमी फुडें सरया, आनी जेजूचें राज फुडें सरपाक आमी आयजतान सद्दां वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जेजूतून तुमकां सगळ्यांक